Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. Figure available with us. Goa has achieved 78.94% voting. And highest voting was observed in Sangli, that is 89.64%. Lowest has been observed so far in Benoli, which is 70.2. North Goa 79.84%, South Goa 78.15%. And one more thing which all of you should know, that there are large number of officials who are on election duty. They are given postal ballots to cast the vote. But that number is also substantial. So this time we are having two types of postal ballot. One is for absentee voter, for which 13,115 have been given, which are 80 plus and person with disability category, and 15,474 as per the latest data is officials who have been issued postal ballots. So these two figures will add later on at the counting time. So safely we can say our voting is going to cross 80%. अशें रिस्पॉन्स सारकें बरें आहा आनी म्हाका फेथ आहा आमगे नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे लोकांचेर तेणी चोयला मुगे वावर हांवें 5 वर्सां कितें केलो तो तालुका ऑल मुरुगांव वास्को दाबोळे कुट्टारे आमी जिखताय काँग्रेस आनी आख्खे गोंयांत जिखताय काँग्रेस वेव एगेन्स्ट BJP बरे पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दितात सगळ्याचो म्हाका दिसता खंय तरी एक बरें मार्जिनान आमी येतले आमी सदांच सांगिता की भारतीय जनता पक्षाचें सरकार गोंयांत येतलें हेच्यार आनी कांय ना उलोवपाक BJP सरकार जातलें लोक इतल्याच लागून भायर सरलेले आसा कित्याक तांकां जो राग आसा पळय हे गोवोरमेंटाचे अगेन्स्ट ह्या आदलो आमदाराचे अगेन्स्ट तेज्या लागून ते लोक भायर सरलेले आसा आनी देट वील बेनिफीट मी आनी तेजो म्हाका दिसता मॅक्सिमम बेनिफीट मेळटलो आणि जे हिशोबान सपोज तेंच्यांनी प्रॉमिस केल्ले आसता एवरी कॅन्डिडेट की आमी तुमगेले कामां करता म्हणून सेम थिंग इवन आय हॅव सेंड टू द पब्लीक सायड वॉट एवर पॉसिबिलिटी फ्रॉम माय सायड हांव लोकांचे कामां करतलो and let people decide who is the right person and I have full confidence that people will vote me as the right candidate for Partalim constituency. I think I will lead in all the village panchayat as well, except one or two. आणि जे आम्ही कालपर्यंत जे असेसमेंट करून काढला तो चढ मार्जिन आसचेना पण तरी सुद्धा 1,000-1,500 सगळेच उमेदवार तसे काहीतरी वोटर सायलेंट असतात कितें सांगूंक जाता म्हाका दिसता वोटर बरे हुशार आहात ते दाखोवन दिवंक सोदनात कित्याक रिवेंज घेतात आनी कितें कितें वेगळे वेगळे विशय आहात तेका लागून सायलंटली वोटींग पूण ते जाणात कोणाक रायट वोटींग करपाची कित्याक म्हाजें आतां 2.5 वर्सां हांगासर हांव पेडण्यान काम करता जाल्यार म्हाका पयशे दिवपाची गरज पडना कित्याक लोकांक खबर आहा हांवें काम केल्लें घराघरांनी हांव पावलेलो आहा लोकांक म्हाजो हेल्प जाल्लो आहा खबर आहा जे पळय कोणें आतां काम केलां हेच्या पयलीं तेकाच तें फळ मेळटलें पेडणेकारांक तेच दितलें फळ जी लोकांची आमकां रिस्पॉन्स जेका आमी बॉडी लँग्वेज म्हणटा ही जर पळयली जाल्यार अशें दिसता की सगळ्या लोकांनी डिसायड केल्लेलें आसा की एसीक मत मारून आमकां निवडून हाडपाचें हांव लोकांक एक आश्वासन दिवंक सोदतां जर तुमी म्हाजेर विश्वास दवरलो जाल्यार तुमच्या विश्वासाक हांव पात्र ठरतलो जेणे करून खंयसर तरी बदल घडटा तेजें कितें तरी रुपांतर जे डेव्हलपमेंट आसा एम्प्लॉयमेंट आसा काही गोष्टी आमी प्रॉमीस केल्लेल्यो आसा त्यो प्रॉमीस आमी 100% डिलिव्हर करून दाखयतले आणि मेन म्हणजे तुमच्या लोकांचा आशीर्वाद जोपर्यंत आशिल्लो म्हाका आनी बूथ चॅक करपाची गरज ना रिजल्ट ज्या दिसा भायर येता तेन्ना एक वेगळ्या तरेचो रिजल्ट येयलो ते आमी भोवमतांनी निवडून येतले आनी म्हाका म्हाजे लोकांचेर विश्वास आसा ज्या तरेन वोटींग पर्सेंटेज आसा त्या प्रमाणे लुक्स टू बी व्हेरी कम्फर्टेबल गोंय फुडें व्हरतले जाल्यार वी नीड टू हॅव अ रोल टू प्ले इतले पूर्ण खात्री आसा की लोकांनी म्हज्या कामाची दखल घेतल्या आनी ते प्रेम आनी म्हज्या कार्यकर्त्यांनी जें काम केलां दॅट आय वील नेवर फॉरगेट ऑल आर पॉझिटिव्ह दिसता आमकां आय एम गेटिंग अ व्हेरी पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आमचे कार्यकर्त्याच्या माध्यमांतल्यान भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आज मतदारांक कन्विन्स केल्ले आसात भारतीय जनता पक्षाक कित्याक मत मारपाक जाय गोविंदा गवडे कित्याक मत मारपाक जाय गोंयभर वातावरण पळयलें जाल्यार लोकांक आज गोंयभर बदल जाय आनी नवें सरकार जाय सो म्हाका दिसता 10 तारखेक
काँग्रेसीचें सरकार गोंयांत घडून येतलें हातून मातूय दुबाव ना. यांची उर्बा पळोवन आमकांय बरें दिसता आनी आमकां खबर आसा की कुचड्यार कमल फुलतलें गोंयभर कमल फुलोवन सरकार आमचो जातलो. पूण आमी गेली 6 वर्सां आम आदमी पार्टीचें काम करता आनी लोकांचे मदीं आसा आनी ताच्या पयलीं आमी 20 वर्सां लोकां मदीं आसा काम करता. सो लोकांक खबर आसा आमचें कितें तें आनी आमची टच आसा लोकां कडेन. म्हाका पयलींच जी अपेक्षा आसली जे म्हाका विश्वास आसलो म्हणजे कार्यकर्त्यांचेर तो आज पूर्ण जाता दिश्टी पडटा. जे हांवें पयलीं फावटी म्हणलें प्रत्येक फावटी म्हणलें की म्हाका ही मार्जीन जी आसा म्हणजे डबल हॅट्रीक जाता ह्या फावटी. दिसून येता की म्हाजो विजय हो निश्चित आसा. संपूर्ण पंचायतीक तशेंच म्युनिसिपालिटीक भरपूर सपोर्ट म्हाका जो स्टार्टींग आशिल्लो तो आज पर्यंत आसा. लीड आसा ती ओवर 3000 जातली अशें म्हाका दिसता ह्या क्षणाक. ह्या मतदाना वेल्यान अचूक असो वेध घेवपाक येता. दिस इज अ व्हेरी गुड सायन की आमगेलो मॅक्झिमम वोटींग जाला. लोकांचो कितें एक अपेक्षा आसलो कितें तरी एक बरो मनीस निवडून हाडपाक आनी केपें एक चेंज जावपाक. हे मतदान हे आपल्यासाठी प्रत्येक पेडणेकरान जर मतदान केलं असत तर ते आपल्या खातीर हांव स्वता रावले ह्या हिशोबान तेंच्यांनी केलं म्हणून तर ही इतली व्हडली पर्सेंटेज.